पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंट्स फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड। नमस्कार, पंचामृता बासमती रायस प्रेजेंट जरा हटकेच्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आजच्या भागात आमी आयल्या न्यू वाडो वास्को हांगा। फाटली 40 वर्सां हांगासर सत्यनारायणाची पुजा जाता आनी त्या निमतान सगळे ह्या वाठारांतले लोक एकठांय येवन हांगासर खुबशे कार्यक्रमांचें आयोजन करतात। हांगासर महाप्रसाद आसता, नाटकां आसता आनी ह्याच कार्यक्रमांचो एक भाग म्हणून आमकां हांगासर आमंत्रीत केल्लें आसा। चला तर खेळुया आजचो भाग। पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेजेंट जरा हटके। नमस्कार, म्हजें नांव सनम रोहित कोटकर आणि आमी आयज गाळेश्वर देवाची सत्यनारायण पुजा शुक्रारा जाल्ली, त्या निमित्तान विविध कार्यक्रम हांगासर केल्लेले, नाटक म्हण, स्पर्धा म्हण अश्यो खुबश्यो कार्यावळी केल्यो। तर आयज आमच्या वांगडा जरा हटकेची टीम येयल्ली आसा, तर तेंचें हांव सगळ्यांच्या वतीने स्वागत करता आयज। तर सुलक्षा बाबीक सांगता तेंचें स्वागत करचें म्हणून। स्वागत आसा मॅडम। थँक्यू। जरा हटकेच्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आजच्या भागातलो आमचो पयल्या राउंडाक आमी सुरवात करता, पण ताच्या पयलीं आमची सगळी बायलां जी हांगासर आयिल्ली आसा, खुबशे वेगवेगळ्या बॅकग्राउंडांतल्यान ती आसता, ती वेगवेगळे तांकां टेन्शनां आसता, ती सगळी घरा धरून ती इतली उमेदीन हांगासर भाग घेता, तांच्या खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी। पयलो राउंड जो आसता आमचो, कोणाक खबर आसा? आयकुया चल नांव। पयलो राउंड फुगोट्यांचो राउंड। आनी फुगोटो जेन्ना फुट्टा तेन्ना खरेंच कितली मजा येता ती तुमकां पळोवपाक मेळटली। तशीच आजची स्पर्धक हांगासर कोण आसा ती पळोवया। ताळयो मारून तांचेंय स्वागत करुया आमच्या पयल्या राउंडाची पार्टिसिपंटची। आरती अशोक शिंदे। कितें करता? हांव हाऊसवाईफ। बरें, तुजी हॉबीज कितें कितें करपाक आवडटा? हांव तशें वनवासी कल्याण अशें म्हजें काम करता RSSंतल्यान, आनी कुटुंब प्रबोधन म्हणून एक हें आसा हांगा, तितलें काम तेजें काम करता। मेघा प्रशांत सावंत। मेघा पार्लरान बी वचून आयला कितें गो? हय ना, तूं कितें करता? हाऊसवाईफ। हॉबीज कितें कितें करपाक आवडटा? हॉबी रिडींग। रिडींग। म्हजें नांव राजश्री श्रीकांत कांबळी। कितें करता? हाऊसवाईफ। तुका कितें आवडटा करपाक? म्हाका रांदपाक आवडटा, फिरपाक आवडटा, न्हिदपाक? फिरपाक फिरपाक आवडटा। खंय फिरता? अशें खंयतरी फिरता, शेजाऱ्यांगेर बी फिरत आसता? वॉकिंगेक बी वॉकिंगेक वता? वॉकिंगेक वचपाक फिरप? म्हजें नांव संध्या गणेश दिवशेकर। नांव येना फक्त तकलेर हात मारता। कित्याक ते? बेश्टो टेन्शन आयलें? मातसो। ओके, तुका कितें आवडटा करपाक? म्हाका डान्स। डान्स। अरे वा। आनी पदां बी कोण म्हणनान गे? पदां बी म्हणपाक कोणाक आवडना? फिरता फिरताना पदां बी म्हणिना तूं? तुका कितें फक्त डान्सूच आवडटा करपाक? हय, डान्स आवडटा। म्हजें नांव अश्विनी महेश नायक। हांव हांगा आमचो हें कितें धंदो म्हणजे असो गाडो लायता आमी। गाड्याचे सामोसा, पाव, वडा, मिरची पाव हे तूं करता। म्हणजे हांव करता, घोव आनी आमी दोगांय। ते करून सुद्दां इतलें न्हेसपाक टायम मेळटा? आनी कितें तर आयज ना, आयज संडे न्हू, आनी आयतारच्या आयतारा भोंवंक वचप। अरे वा। मडगांव, पणजे, फोंडा। बरें, आनी हरशीं हॉबीज कितें कितें करपाक? भोंवपाक आवडटा एक? भोंवपाक एक आवडटा। डान्स करता? डान्स ना, दांडिया एक करता। दांडिया डान्सूच मगे? तितलोच। आनी पदां म्हणटा? ना अजिबात? म्हाज्या हांवूच एकटें अशें दुसऱ्यांक म्हणून दाखोवप। आज दाखयत तू ना, इतली बरी म्हणटा आसतली, तुका कळचें ना ते इतली बरी म्हणटा। दोन लायनी तुझ्याकडे ऐकूया। दोन लायनी आमी तुझ्याकडे ऐकूया। एक तर तू बिझनेस वुमन, पण कितल्या जाणां खातीर तू एक आदर्श कशी आसा, सगळ्यांकडे तू इतले लोक तुजे कडेन पळयता, तुजे कडेन मोटिवेट जातली। सो दोन लायनी तुजे कडेन आमकां आयकपाकूच जाय। शायद मेरे शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मुझे शादी को बुलाया है। एक म्हणटा तू पदशी लग्न पण येत म्हणिल्ले
आता एक बेस्ट आहे आता. ओके बरे बरे खूप सुंदर म्हणले पण. ओके सो आमच्या पांचय स्पर्धकांची हांगा ओळख जाल्ली आसा. आतां प्रश्न ऐकात उत्तर येता जाल्यार ताळी मारपाची. फाटल्यान कोणें प्रॉम्प्ट करप ना उत्तरां. ओके पयलो प्रश्न. मनशाच्या शरिरांतलो सगळ्यांत व्हडलो अवयव खंयचो? बॉडी पार्ट सगळ्यांत व्हडलो खंयचो? हार्ट टंग ना. इंटेस्टाईन. तकली ना. लिव्हर हार्ट पॉट ना. नोज श्वास घेवपाक कश्ट ना. डोळे किडनी. पायाचे हार्ट. ना. खूपशे फनी आन्सर आयकोपाक येता पण सगळ्यांत व्हडलो आमचो बॉडी पार्ट स्कीन. आमची स्कीन. हा रायट खंय तिने सांगले माझ्या खातीर ताळयो मार मगे तर. ओके फुडलो प्रश्न ऐकात. हा ही एक म्हण आसा ती हाफ हांव सांगतले हाफ तुमी सांगपाक जाय म्हाका. कावीळ जालेल्यास डॅश डॅश डॅश. कावीळ सांग. सगळेच पिवळे दिसतात. सारकें. मेघा सावंत हांच्यांनी उत्तर सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट फोंडेचे बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. आतां पळया फुडलो प्रश्न आयका सारको. पिक्चरां सगळीं पळयता. हा दंगल पिक्चरान कोण आशिल्लो हिरो? आमिर खान. आमिर खान. ताची 2 चलयां आशिल्ली. पिक्चर सगळ्यांनी पळयला. त्या चलयांचे नांवां कितें आशिल्लीं? गीता बबिता उत्तर दिला गीता बबिता. उत्तर सारकें आसा. आमची फुगटी आमच्या ऑडियन्सान फुटली आणि संध्या दिवशेकरान उत्तर सारकें दिला. ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके फुडलो प्रश्न. सिटी ऑफ ड्रीम्स सपनो का शहर खंयच्या सिटीक म्हणटा? आनी क्लॅप वाजयता आन्सर अशी दिवं नाकात. मुंबई. उत्तर दिला सिटी ऑफ ड्रीम्स मुंबई. उत्तर सारकें आसा. सुलक्षा महेश नायक हांच्यांनी उत्तर सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. हो एक टंग ट्विस्टर आसा. सारको ऐकात आनी चडांत चड फावटी कोण म्हणून दाखयता पळय ताका हो प्रायज वतलो. सारकें ऐकात हा. दळण जरा जाड दळा. दळण जरा जाड दळा. हे फास्ट म्हणपाक जाय. कोण ट्राय करता पयली? दळण जरा जाड दळा. एक फावटी न्ही मॅक्सिमम फावटी कोण म्हणटा ताका प्रायज तो. दळण जरा जाड दळा दळण जरा जाड दळा दळण दळण जरा फास्ट दळा. जाड दळा. दळण जरा दाळ जळा. जाड न्ही जाड. दळण जरा जाड दळा. दळण जरा दाड जळा. दळण जरा जाड दळा. दळण जरा दाड दळा. दळण जरा जाड दळा. चुकली. जरण दळा जाड दळा. जरण नाही दळण जरा डाळ चळा दळण दळण जरा जाड चळा दळण दळा गो. दळण जरा जाड दळा. दळण जरा दाट जळा. दळण जरा दळण जरा जाड दळण जरा जाड दळा. दळण जरा दाळ जाड दळा दळण जरा जाड दळा. जळण दळण जरा जाड दळा. दळण जरा दाट धरा. दळण जरा जाड धरा. दळण जरा जाड दळा. दळण जरा जाड दळा दळण जरा जाड दळा जळण जरा. ओके सो आमचो टंग ट्विस्टर हो कोणाकूच जमलो ना ताका लागून प्रायज कोणाक मेळूं शकना पण मोठ्यान ताळयो जाली आमच्या सगळ्या स्पर्धकां खातीर. आमचो फुगड्यांचो रावंड हांगाच सोंपता. खेळुया आमच्या आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड पण ताच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified.
विसावा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राऊंड. आणि माझ्या हातीन हे पंचामृता रायस पळोवन तुमकां सगळ्यांकूच कळ्ळें आसतलें की आमचो फुडलो राऊंड खंयचो. सांगात पळय खंयचो तो फुडलो राऊंड. कभी हा कभी ना हो आसा आमचो फुडलो राऊंड. आणि जी सारकी हय आनी ना म्हणनासतना उलयतली तांकां मेळटले पंचामृता बासमती 5 kg रायस. सो पळया की आज हो रायस कोणाक मेळटा तो. टायम आसतलो 40 सेकंदाचो आणि जी पार्टिसिपंट हय आनी ना म्हणनासतना हे 40 सेकंड थ्रू करता ती जातली हे राऊंडचे विनर. पण उगी रावप ना, आन्सरां फटाफट दिवप, येस नोय म्हणप ना. ओके, सुरवात तुमच्या पासून करूया. आणि सुचिता तुझो टायम सुरू जाता आता. सुचिता हांगाच रावता न्ही तूं लागींच? हांगाच रावता. काम खूब पडटा न्ही? पडटा. घरान कितलीं भुरगीं? 2. तूच पळयता तांकां? अभ्यास बी तांचो तूच घेता? हय. ओके, सुवानी तुझो टायम सुरू जाता आता. सुवानी जेवले मगो? हय. मेळटा न्हय खंय. दीपा तुमचो टायम सुरू जाता आता. दीपा कामाक वता गो? ना घरातले काम करता. ओके, श्यामल तुझो टायम सुरू जाता आता. श्यामल न्हेसपाचो टायम लागलो आज? ना. अगो हय आनी ना म्हणपाचें ना. मी तर खंय रावता? दिवाड. दिवाडे. आणि बरें मगो तूं? च्या घेतली? च्या घेतली? ना. तेजी आन्सरां येता. स्वता ना म्हणलें ते काय ना म्हणपाक लायता. ओके, सोनल तुजो टायम सुरू जाता आता. सोनल जेवण करपाक आशिल्लें हांगासर तूं महाप्रसादाक? आन्सर आज इतलें म्हाका की फाल्यां? ना येऊ ना. ज्योतीचो टायम सुरू जाता आता. ज्योती तुका दिसता बायलांनी अशें फुडें येवपाक जाय अशें कार्यक्रमाक करपाक? येवपाक जाय. खुबशे कार्यक्रम करता हांगा बायलांचे? करता. कोण करता हांगा चडशे? चडशी असता मा, कमिटी मागीर तुमची? कमिटी आसा दिसता हांव शुअर. सुलोचना तुमचो टायम सुरू जाता आता. सुलोचना सगळ्यांक एक्टीव न्ही हांगासर? खूब एक्टीव न्ही तूं? हय. ओके, सनम तुजो टायम सुरू जाता आता. सनम तूं डान्स बी करता मगो? करता. हांगासर गेल्लो प्रोग्रामाक केन्ना डान्स बी? केल्लो. नाटकांनी भाग घेता? घेता. आवड आसा? आसा. आणि घरान सगळी सपोर्ट करता? करता. आणि खंय हांगा लागीत रावता? रावता. बरें प्रॅक्टीस केला दिसता. करता. प्रोग्राम पयला? पयला. आणि लायक बी करता मगो प्रोग्राम केन्ना? लायक करता. टीव्हीचेर पळयता? टीव्ही. आणि हांगासर तूं कामाक वता म्हणलें तुवें? वता. खंयसर गो? पणजे. पणजे इतले पयस वता? वता. कशें वता गाडी घेवन? बस. बसीन वता? हो. खूपच बरें खेळटाले आणि खरेंच प्रॅक्टीस केला तेणें. ओके, संतोशी तुजो टायम सुरू जाता आता. संतोशी सगळी आवड जाता पळोवन तुका टेन्शन आलें की ना? चड चड म्हणलें ना म्हणलें न्ही. ओके, माया तुमचो टायम सुरू जाता आता. माया हांगासर कोण आयला? सून आयला तुजी? 2 सुन येयल्या. हय, 2 सून आयला. सुलक्षा तुजो टायम सुरू जाता आता. सुलक्षा हांगा रागीत होता न्ही तूं? रावता. आमी सॉफ्ट ड्रिंक घेवपाक गेले ते तुमचे घर न्ही? तुजो टायम काडप ना फास्ट. जमना. ओके, कीर्ती तुजो टायम सुरू जाता आता. कीर्ती तूं कितें करता? कामाक. कामाक वता? खरेंच वता मग ओके, स्वाती तुजो टायम सुरू जाता आता. स्वाती तुका दिसता की तूं खेळटलें सारकें कशें? खेळटले. खेळटलें. आवडटा खेळपाक? आवडटा. आणि कामाक वता? सध्या तरी ना. ओके, संध्या तुजो टायम सुरू जाता आता. संध्या हांगासर णववरी बी न्हेसनात गो तुमी? न्हेसता. तुका आवडटा न्हेसपाक? आवडटा. खूब आवडटा? आवडटा. आणि डान्स बी करता तूं? खूप. तुका कार्यक्रमांत भाग घेवपाक आवडटा दिसता? आवडटा. पण गरमेन घाम येता न्ही? चान्स येता. तूं भोंवता अशें तिच्या भशेन फिरताय बी सगळ्या? भोंवता. खंय भोंवता. भोंवता? अशें चलता म्हाका वत. वॉकिंग करता तूं? हय. ओके, सो कभी हा कभी ना हो रावंड आमचो हांगा सोंपोवचो पडटा. आमी पळयलें की हांगासर कोणाकूच हो रावंड जमूंक ना. आमी कभी हा कभी ना ह्या रावंडच्या
बदलान आमी एक स्पेशल रावंड घेता कित्याक कभी हा कभी ना हो रावंड कोणाकूच जमूंक ना ताका लागून आमकां तांकां प्रायज दिवपाक मेळूंक ना पण तांकां हो प्रायज मेळचो म्हणून हो स्पेशल रावंड आमी प्रत्येकाक दिला हांगासर 10 पेपर कप्स आनी आमच्या पार्टिसिपंटांक करपाक जाय इतले तांच्यांनी प्रत्येक फावटी एक कप घेवन थंय वचपाक जाय धांवून आनी पिरामीड तयार करपाक जाय 4, 3, 2, 1 सगळ्यांत पयलीं हो पिरामीड कोण तयार करता ती जातली ह्या रावंडचे विनर आनी तांकां मेळटले पंचामृता बासमती 5 kg रायस. स्टार्ट. ओके सो आकाशा 4, 3, 2, 1 इतल्या गोंधळान सुद्धा हांगासर एक पिरामीड तयार जाला मोठ्यान ताळयो जाली ताचे खातीर. आमच्या स्पेशल रावंडचे विनर आसा सुहानी परब आनी ताका आमचे पंचामृता 5 kg रायस दिवपाक आमच्या बरोबर आसा नूर जे पंचामृताचे एक स्टाफ आसा सो हांव रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी हो प्रायज दिवचो. आजच्या भागातल्या डान्स रावंडाक आमी सुरवात करता आनी डान्स रावंडचे पार्टिसिपंट हांगा सगळे तयार आसा आजचो बऱ्यांतलो बरो परफॉर्मन्स दिवपाक आनी ह्या परफॉर्मन्साक मेळटले मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडल्यान एक सुंदरशी साडी. सो पळय आज ही साडी कोणाक मेळटा कोण बऱ्यांतलो बरो डान्स परफॉर्मन्स करता आनी सगळ्यांत चड ऑडियन्सची क्लॅप कोणाक मेळटा ती. कसलो परफॉर्मन्स वाव सुपर परफॉर्मन्स अशें दिसता की सगळ्यांकूच प्रायज दिवन उडोवपाचो कसो इतलो बरो परफॉर्मन्स केल्लो हांगासर. परत एक फावटी मोठ्यान ताळयो जाली सगळ्यां खातीर. ओके सो हांगासर आमी 2 स्पेशल प्रायजीस दितली आनी एक विनर. सो थर्ड प्रायज सांगा कोणाक वता तो. व्हेरी डिफिकल्ट जज करपाक तुम्हीच सांगा ताका लागून. थर्ड प्रायज हिका थर्ड प्रायज. ओके रिक्वेस्ट करता माया नायक हांच्यांनी हो प्रायज दिवचो आनी हे प्रायजीस तांच्यांनी स्पॉन्सर केल्या. ओके आणि सेकंड प्राइज कोण हेका काय का दोघांक वाटून दिया दोघांक वाटून दिया दोघांक बरोबर दिया चल. ओके सो दोघांमध्ये टाय 50 आणि विनर संतोषी. ओके सो आमच्या डान्स राउंडचे विनर आता संतोषी आणि ताका मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगाव या शोरूम कडल्यान एक सुंदरशी साडी
आणि हांव रिक्वेस्ट करता महेश नायक हांच्यांनी हो प्रायज दिवचो. वेळ जाला आयच्या भागातलो शेवटचो राऊंड खेळपाचो जो आसा आमचो चक दे राऊंड. पण ताच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट्स जरा हटके. Welcome to Goa Aqua World, the premier destination for water park, adventure park, amusement park, zip line and roller coaster excitement in Goa. Catering to all age group, we proudly stand as the largest water park in Goa. No longer do Goans need to venture outside the state for thrilling activities. We bring it all together under one roof. We have the Goa's longest zip line in Goa. If you are up for a challenge, explore our adventure park with over 20 thrilling activities and skywalk and 15 plus more. Whether you seek thrills or tranquility, Goa Aqua World is your ultimate destination for a day of unforgettable fun and relaxation. Join us for an experience you'll cherish forever. Visit us at Pitre East in Karapur, Sakhalin, Goa. मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत. मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात. मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात. मेहंदी साड़ीज़ हर शादी की एक शुभ शुरुआत. मेहंदी साड़ीज़ बेलगाम. Pride of Ponda Pen Aroma. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. आयच्या भागातली चक दे राऊंडची गेम आसा ती अशी तुम्ही हांगा पळोवू शकता की आमी हांगासर धाकटे प्लास्टीक बॉल्स हांगा स्कॅटर्ड केल्ले आसा. समोर दवरला आमी प्लेट्स आणि आमच्या पार्टिसिपंटाच्या हातीन दिला आमी चिमटे. ओके, सो तांकां करपाक जाय इतले चिमटे काडपाक जाय पण ते बॉलांक चिमटे काडपाक जाय आणि मॅक्सिमम बॉल जे कलेक्ट करून त्या प्लेटीन घालता ती जातली हे राऊंडची विनर आणि तांकां मेळटले पॅन एरोमा रेस्टॉरंट पुणेचे बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान एक प्रायज. ओके, टायम लिमीट बी काय ना, मॅक्सिमम कोण कलेक्ट करता ती विनर. रेडी स्टार्ट. टाळ्यो मारा तेंचे खातीर. केला ते काढा ना. असं असं एवढीले काढप ना न्ही हा बॉल. नेटान घे टाळ्यो दोनी. हांगा 3, हांगासर 6, हांगासर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 8, 9, 10 आणि हांगासर 5. सो मॅक्सिमम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बॉल्स मॅक्सिमम. मोठ्यान खेळू जणी कोणते. ओके, चक दे राऊंडची विनर आता समीक्षा मिस्त्री आणि तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट पुणेचे बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. श्री गाळेश्वर सत्यनारायण पुजेच्या निमतान घेतिल्लो आजचो आमचो भाग आमी हांगा सोंपयता. न्यू वाड्या हांगासर हो भाग जालो आणि खरेंच खूब मजा आयली. खूब बरेशे परफॉर्मन्सीस हांगा पळोवपाक मेळ्ळे. तशेंच हांगासरली सगळीं बायलां तितलीच उत्साही आनी उमेदी आशिल्ली. फुडल्या भागान आमी रोखडीच मेळटली तुमच्या वाठारान. चडांचो देव बरें करूं म्हणटा हांगासरले ऑर्गनायझर महेश नायक हांकां तांच्यांनी आमकां हांगासर आमंत्रीत केले. तशेंच तुमकां सगळ्यांक फुडल्या भागान आमी रोखडीच मेळुया तुमच्याच वाठारान. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा.
पुढे प्रोग्राम कंटिन्यू करपाक जाय तुझे पद आयकल्या शिवाय कसो फुडें वयतलो प्रोग्राम खंय कोण सांग फोनाचेर सांगता काय म्हाका ते आन्सर कितले फावट पयला पिक्चर पहिलं नाव उघडत ती अजूनही जरा आठवड्यात करता माझे नाव कीर्ती प्रदीप कुंभार म्हाका दिसता ह्या राऊंडचो टेरर इतलो जाल्लो आसा लोक आपली नांवां सुद्दां विसरपाक लागल्या गेम घेवची पडटा मरे आगारी हो कसलो पिरियड केला हो कोणाचो टाय भितर कितें आहा तें वांटून घेवपाचें म्हाका खबर ना कितें आसा तें मेहंदी साडी शोरूम आज काय मातशी जाता तरी पूण सिरियस सारकी ती जरा एनर्जेटिक आहे ना एनर्जी देवली रे तेंची